प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमचो विषय आसा शांतीचे दूत जावंक बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करूया। आयज केरीत भाशेन संवसारांत शांती खातीर आमी मागता। देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारकेली रचली। ह्या संवसारांत मनशांनी मोगान एकवटान आनी शांतीन जिवंक देवाची येवजण। तरी पूण आमी झगडीं, झुजां आनी मारामारी पळयता। मानेवंत आज्ञेन शांतीचो मनीस आसलो। कोणीय झगडीं करतात व दुस्मानकायेन चलतात, किजिलां करतात, तांचे मदें तो शांती विस्तारूंक वावुरतालो। आपल्या बऱ्या उतरांनी सगल्यांक समाधान करतालो। आयज आमी दर एक कुटुंब, दर एक समुदाय, एक देश आनी ताच्या फुडाऱ्यांक बापाच्या हातान घालता। सगल्यांनी आमी एका मनान आनी काळजान शांती खातीर पावल मारूंक मागुया।